गोमंतक गोर मराठा समाज रजिस्टर नंबर 108 आणि जो स्थापन झालो 5 ऑगस्ट 1962 स्वर्गीय श्री कृष्णा रघु बांदोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हो स्थापन झालो आणि आजपर्यंत या समाजाच्या अंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळे प्रोग्राम केले जातात. आज खरं म्हणजे जवळजवळ 60 वर्सां जायत गेले आसा आणि समाजाक खंय एक नवो दृश्टिकोन दिवपा जाय आणि खंय तरी फुडें व्हरपा जाय ह्या विशयाचेर तत्परी विचार करून आयज गोमंतक गोर मराठा समाज 108 हेच्या अंतर्गत गेल्ल्या आमी जेन्ना आमची वर्धापन दिन जाल्लो तेन्ना काही कार्यक्रम आमी ठरयल्ले आणि तातूंत मेन म्हणल्यार अशें आशिल्लें की खंय तरी एक शैक्षणीक मळार त्याच बरोबर सांस्कृतिक मळार आणि त्याच बरोबर खेळाच्या मळार हे 3 कार्यक्रम आमी ह्या वर्साच्या अंकांतल्यान आमी चालू करपा जाय. कारण ज्या हातूंतल्यान देशांतल्यान आसलो की भुरग्यांक एक कडेन हाडप आतां शैक्षणीक मळार तशेंच भुरग्यांक एक कडेन हाडप खेळाच्या मळार एक कडेन हाडप किंवा सांस्कृतिक मळार भुरग्यांक सगळ्यांक एक कडेन हाडप आणि ते एक कडेन हाडपाचें माध्यम तांचे मुखारल्यान समाजाचे भुरग्यांक कशें एक कडेन हाडून तेंच्या समाजाक कशी उन्नती जावपा जाय हाचेर खंय तरी विचार विनय जावपा जाय विचार मंथन जावपा जाय. हाचे खातीर हे मुख्य करून कार्यक्रम करपाचे प्रश्न विचार केल्ले कडेन आसा. काही काळामध्ये जो आशिल्लो तो एक थंडावलेल्या हातून गेल्लो कारण जेन्ना सामाजीक विशय आसता तेन्ना राग रोश राजकीय दोश किंवा सामाजीक खुबशे आसता पूण तातूंतल्यान समाजाक खंय तरी बांदील एक कडेन उरपा जाय आनी ते खंय तरी आमचे उरना ही सत्य परिस्थिती आसा आनी ती फुडें करपा खातीरच आमी हे फुडें पावल उचल्ले कडेन आसा. ह्या वर्साक आमी खास करून एक फुटबॉल टुर्नामेंट आमच्या भुरग्यां खातीर तालुका लेवलाचेर सादारण आमचे फोंडा अंत्रुज नगर त्याचबरोबर बिचोली तिसवाडी धारबांदोडा सांगे केपें या मतदारसंघांतल्यान काणकोण या मतदारसंघांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतले भुरगे ह्या फुटबॉल टुर्नामेंटा माध्यमांतल्यान आमचे फुडें पावतले आनी ते पावले नंतर तांकां समाजाचें माध्यम कितें समजून सांगपाचो आमकां एक विशय आमकां फुडें उरतलो आनी तातूंतल्यान तांकांय समाजाचे विशीं सांगपा जाय तांकां आमचे भितर मिसळून घेवपा जाय जेणे करून समाजाक खंय तरी तांचो हातभार आमकां जाय. कारण आयज भावी पिढी कडेन आमचे फुडले विशय आसा आनी ताका लागून हो खास करून हे कार्यक्रम दवरले कडेन आसा. आमी जो प्रोग्राम आसा तो 23 तारखेर फाल्यां येत्या संडे 23 तारखेर जो आमचो डेरीचो ग्रावंड आसा एनिमल हजबंड्रीचो जे फोंडा कुर्टी आसा ते आमी ग्रावंडार करपाचो थारायल्ले कडेन आसा. म्हणून हांव भुरग्यांक सगळ्यांक आमची अपील करता त्या गोंयच्या सगळ्या आमचे गोमंतक गोर मराठा समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यांक अपील करता की तुमचे सगळ्यांचो सहभाग आनी सहभाग हांगा जायो आनी आमचे विचार आनी तुमच्या विचारांची देवण घेवन करून आमकां फुडें वचपाक जाय आनी तेणे करून खास हो कार्यक्रम आसा. सगळे गोंयचे आमच्या समाजाच्या भुरग्यांक एक उलो मारता की तुमी खास करून त्या दिसाक मुद्दाम ह्या प्रोग्रामाक येवचे